आज कारण धकाधकीचो वेळ असून सुद्धा आणि सगळ्यात महत्वाची एशिया कप टुर्नामेंटाची पयले 4 टिमीच्यो ज्यो स्पर्धा जाल्ल्या तातूंत भारत आणि पाकिस्तान ही क्रिकेट टीम चालली आसतना येदे मोठ्या संख्येन तुम्ही हांगा हजर रावले त्या वयल्यान एक सिद्ध जाता की तुमचे भाऊसाहेब बांदोडकरांचेर आशिल्लें प्रेम व्हेरी इम्पॉर्टंट। आणि हाका लागूनच आज अशा हातून हांव डिक्लेअर करता की आमची ह्या शिवाय क्रिकेट टुर्नामेंट जातलो, त्यानंतर शालेय हेचेर कॅरम स्पर्धा जातली, टेबल टेनीस स्पर्धा जातली आणि त्याच प्रमाणे इतर खो खो त्यानंतर कबड्डी अशा काही हे करता आसतनाच एकांकिका स्पर्धा त्यानंतर बाकीच्यो कला यातलींतल्यो स्पर्धा अश्यो स्पर्धा आमी घेवपाच्यो ठरयल्या आणि फुडले 1 वर्स मोठ्या दबाज्यान ह्यो सगळ्यो स्पर्धा आमचे ज्यो पंचायती आसा, आमचे जे कार्यकर्ते आसा, मगो पक्ष संघटना आसा तांच्या माध्यमांतल्यान हे सगळें जातलें आणि प्रत्येक तालुक्यान ते जावपाचो प्रयत्न आमचो आसतलो। आज म्हाका खूब आनंद जाता कारण जो खेळ हांवें पळयलो तो एकतर्फी तरी जालो तरी दोनूय टिमी बरे खेळ्ळे। स्पेशली आक्षणकारांचें हांव मना पासून अभिनंदन करता आणि इतलेंच न्हय मगो पक्ष तर्फे सगळे फूल टिमीक किट म्हणून शूज आणि बाकीचे सगळे जे कितें आजच्या ह्या भुरग्यांक जाय तांणी मगो पक्षा कडच्यान घेवचे, मुद्दाम घेवचे कारण आज जे तुम्ही खेळ प्रदर्शन केला तुमचो खेळ जरी एकतर्फी जालो तरी 7 गोल एट ए टायम मारप हे सोम्या गोम्याचें काम न्हय हें लक्षात दवरा। जो मनीस हार्डवर्क करता, जो मनीस सदांच निश्चयान खेळटा, निश्चयान मुखार सरता तो केन्नाच फाटी पडना हेंय लक्षात दवरा। आणि त्या खातीरच आज पयलीं म्हणजे हांव आक्षणकारांचें मना पासून अभिनंदन करता, मडकयकारांचें त्या बरोबर सरपंच हांगा माजी पंच आसा आमचे मुखार सरपंच आसा तांचें मना पासून अभिनंदन करता आणि अशेंच बरे खेळपाक तुमी मुखार सरचें आणि तुमी मैदान गाजोवचें अशें तुमचे कडेन मागता। आज परत आमची दुसरी टीम आसा ती बांदोडेची टीम आसा, गावणेची टीम आसा। म्हाका दिसतालें हांव बांदोडेचें आशिल्लो म्हणून बांदोडकार जिखतले म्हणून पूण तशें कांय नासता। जे बरे खेळटा तेच जिखता हें लक्षात दवर आणि आक्षणकार आज एकदम बरे खेळ्ळे आणि त्या खातीरच ते जिखून हांव इतलेंच हांगा म्हणटा की मुखार जेन्ना दुसरे टुर्नामेंट आसतले तातूंत बांदोडकारांनी बरे खेळ दाखोवन तातूंतूय योगदान दिवचें अशें नमूद करता आणि तांकांय बी सगळे प्लेयरांक एक पेर शूज मगो पक्ष तर्फे डिक्लेअर करता। आज म्हाका खूब आनंद जाता हें सांगता आसतना मगो पक्ष हो खूब जुनो पक्ष भाऊसाहेब बांदोडकराची पाळां मुळां 1963 रोयिल्ले आणि आज जे कितें गोंयांत दिसता ते सगळे योगदान सुरवातीक ताणें केलें आणि ताका स्मरणार्थ हें सगळें आसा अशें नमूद करता। दोनूय टिमीच्या परत एकदा कॅप्टनाचें प्लेयरांचें मना पासून अभिनंदन करता आणि जो हो चषक आसा तो चषक घेवन टिमीन एक रावंड मारचो आणि परत हो चषक जो आसा सिल्वर चषक तो रोलिंग आसा ताच्या बदला तुमकां आनी एक चषक दितले आणि तो चषक परत मॅनेजमेंटा कडेन तुमी हाडून दिवचो अशें तुमचे कडेन मागता। परत एकदा सगळ्या प्लेयरांचे हांगा हजर आशिल्ले सगळे लोकांचे प्रेक्षकांचे आमचे पत्रकार मित्र मिडिया सगळ्यांचे मना पासून अभिनंदन करता आणि म्हजे लांबिल्ले 2 शब्द आवर्ते घेता आसतनाच हांव इतलेंच म्हणटा की बरें काम करून आमी मुखार या। येता ते चवथीक तुमकां शुभेच्छा दिता। गणराया कडेन आमी इतलेंच मागुया की आमकां बरी बुद्ध दी, बरी इच्छाशक्ती दी, बरे विचार दी आणि बरे गोष्टी आमच्या हातांतल्यान करून घे। देव बरें करूं। स्वर्गीय भाऊसाहेब बांदोडकर पुण्यतिथी जी तांकां 50 वर्सां ह्या वर्सा कंप्लीट जाता त्या निमतान गोंय सरकारान
गोंयभर विविध प्रोग्राम आयोजित केले. त्याचप्रमाणे मडकय मतदारसंघात जे सुनील ढवळीकर आहात तांणी सिल्वर ट्रॉफी फुटबॉल टुर्नामेंट आयोजित केल्लो, जो टुर्नामेंट इन्वायटेड टिमी लागून आशिल्लो आनी ताजी फायनल आयज हांगा भाऊसाहेब जो बांदोडकर मैदान आसा तेजेर जाली. ह्या फायनलीन जे पयले मानकरी ठरले ते AFC आक्सण मडकय आनी 7 गोल मारून आई लहराई गावणे हे टिमी हरयली. फोंडेच्यान स्टुडंटा खातीर विवेक प्रभू. Subscribe Prudent social media channel and press bell icon for latest notifications.